2 दीस पयलीं 15 days डेडलायन दिल्ली सरकाराक हेची वर्क ऑर्डर दिवपाक पुलीस स्टेशनाची. आनीक त्याच्या फाटल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका हिंगा कुशावती डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेशन करपा येयल्लो तेन्ना तेणें एडमिटूय केलें केप्यां भरपूर काम जालें म्हणून आनी आपणें तें केलें म्हणून म्हणजे आपणा अंडर तीन जालें म्हणून. हांवें मुद्दम कित्याक सांगता तितून मोद्याकलो कोण म्हणटालो 4.5 वर्स कांय केलें ना म्हणून आनीक चीफ मिनिस्टर म्हणटा केपें भरपूर काम जालें म्हणून. सो हांव केपेकारांकूय मातशें सांगपाक सोदता आमी चीफ मिनिस्टरा सोद मानपाचें वो त्या मनशाक जो म्हणटालो 4.5 वर्स काम कांय येलें ना एक जो आमदार आशिल्लो तेका सोद मानपाचें. आतां सांगपाचें इतली गोश्ट म्हळ्यार आमी पर्सनली फॉलो अप लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 वीक आमगे ऑफिस स्टाफ बाप रोहीत आमी सगल्यांनी वचोन स्टाफ कोरून प्रयत्न करून आज आमी 26 तारीख आज ऑगस्टाची 26 तारखेर आमकां ती एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळ्ळें. ऑर्डर आमगेलो वर्क ऑर्डर आतां आमी सांगे आमगे डिविजनान धाडल्या आनी फाल्यां दिस भितर आमी तें काम पुलीस स्टेशनाक कमेस करताय. दीस इज अ बीग एचिवमेंट. कित्याक एचिवमेंट सांगता तुका हांव कित्याक जे मनीस आशिल्ले हिंगा पयलीं जे हिंगा केप्यां राज करताले हेंकां नाका आशिल्लें तें केप्यां पुलीस स्टेशन काम जाल्लें आनी इनॉग्रेट जाल्लें. सो केन्नाय जावं आम प्रॉब्लम ना बट काम फालसून चालू जाल्लें. आमी म्हाका दिसता जे आमकां मनशान आदार केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जावं फायल एक्सपेंडिचर सँक्शन दीन PW मिनिस्टर देव बरो करूं म्हणलें बिकॉज इट्स इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ केपें. कितले दिसांनी कंप्लीट जावपाचें ना आतां आय थिंक सो इट इज नेक्स्ट 6 months तेमी कंप्लीट करपाचें आहा टायम पिरियड आहा तेका. सो 5 crores 90 lakhsचे ऑर्डर एस्टिमेट आमी एक्सपेंडिचर सँक्शन हाडला आनी वर्क ऑर्डर ताका आज सांजचे नाल सकाळ भितर मेळटली आनी फ्रॉम टुमॉरो ही वील स्टार्ट द वर्क. पूण ताजे मदीं एक्सपेंडिचर वाडिल्लो जेन्ना तो टेंडर येतलो ना इनिशियली ते म्हणटाय कित्याक ताजो एस्टिमेट सारको जावना. आतां हांव ना तेन्ना कितें कोन्न दोळे धांपून केल्लो कोणें वो कोणा प्रेशराचेर बिस्ते करपाक म्हणटा फावंडेशन घाल्लो जाल्यार खबर ना म्हाका. समज तर कसल्या प्रकल्प येता तेजो एस्टिमेट सारको जावपाक जाय. तो सारको जावना म्हूण 100 कोटी डिफरन्स आनी इट हॅज टू बी डन विदीन अ टायम पिरियड. तोवूय केलो ना ताका लागून पयशे वाडले. सो आतां आमी जेन्ना आमच्या आंगार गेला तेन्ना आमी नाशिल्ले. हांव जेन्ना आंगार गेला आय वील सी इट इज डन अकॉर्डिंग टू द फ्रेम टायम पिरियड आहा त्या प्रमाणे जातलें. कितले एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट आतां 5 कोटी 90 लाखाचो आनी एडिशनल आमकां सँक्शन करून हाडला आमी.